देवाच्या घरांतच आमी आसाव आनी परत्यान आमी तुका सोदून गेल्या म्हळ्यार जाता. कितल्या जाणांची आशा सुफळ जाल्या. दिसाची 24 वरां आसात. तुमकां कितलो वेळ मागूंक जाय. म्हणटच खंयचें मागणें हें? आनी मरियेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्कनांत जगोवन दवरल्यो. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां, आतांच मेळ्ळां. देखून तें आमी आयच्या सगळ्या दिसा आनी मुखल्या दिसांनी जगोवन दवरूंक आसा. देखून थोडे विशय आयच्या लितुर्जीच्या विशया प्रकार ते तुमकां सांगूंक सोदता. आमच्या मोतींत जगोवन दवरूंक प्रयत्न करया. आमी आज नियाळ करता काळजांत जागय उतर. देवाचें उतर काळजांत जागय आनी मागण्यांत राव निरंतर म्हणून. देवाचें उतर काळजांत जगोवंक आनी मागण्यांत निरंतर रावूंक. देखून प्रयत्न करया. प्रयत्न केल्या जाता. हाका लागून तुमच्या मोतीक परत्यान आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकल्लीं उतरां, थोडीं उतरां परत्यान तुमकां सांगता. ताका थंय जेरुजालेमांत पळोवन ताची माय बाप, टेंपलांत पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताचे आवय लागीं ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, आमकां अशें कित्याक केलें? उपरांत तुजो बाब आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. तुजो बाब आनी हांव तुका व्हड खंती दुकान सोदून आसल्या. आमच्या भोंवतणी ह्या आमच्या भितरच दिश्ट घाल्यार जायतीं आमी देवाक सोदून आसा. जायतीं आमी देवाक सोदून आसा आनी देवाक सोदून मनशां खंय 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 वेतात. आनी ह्या साखळेच्या फरा तुमी ताका सोदून हांगा आयल्यात. पूण एक विपर्यास पळया. देवाच्या घरांतच आमी आसाव आनी परत्यान आमी तुका सोदून गेल्या म्हळ्यार जाता. देवाच्या घरांतच आमी आसाव आतां आनी परत्यान आमी तुका सोदून गेल्या म्हळ्यार असो उद्देश असो. आमच्या सगळ्यां थंय देवाक आमकां आपडूंक जाय, पळोवंक जाय म्हणली आशा आसा. सगळ्यां थंय. पूण ह्या आशे प्रकार आमी ओगे रावल्या जायना. जेजूच आमकां जाप दिता. ताची आवय ताचे लागीं विचारतना जेजू कितें जाप दिता? ताणें अशें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात गी. ताच्या बापायचें घर खंय आसा? ताच्या बापायच्या घरांत देवाक स्तुती चलता. महिमा आमी देव स्तुती म्हणटा. देवाक स्तुती, देव स्तुती लितुर्जी आमी म्हणटा. ती देवाक आमी दिवची देवाच्या घरांत. आनी देवाच्या घरांत ही शुभ वार्ता आमकां सांगता जेजू भायर पडलो. ती सगळां मोरी आनी जुजेकर जेरुजालेमाच्या टेंपलाक गेल्ली. थंय तावन फाटी येता आसतना जेजू नपयस जाला. आनी जेजूक सोदून सोदून ती अत्रे गाणी आवय बापय म्हणल्या खातीर मात्र न्हय. कित्याक येदोळूच जर तर आमी मोरयेच्या जिणये विशान फकत ती आवय बापय, खंयच्या आवय बापयक आपले भुरगो वगडावन गेलो जाल्यार, पयस गेलो जाल्यार खंत ना. सक्कड आमी सोदून वेता कित्याक आमचें सैम तें. पूण हांगा तो उद्देश मात्र न्हय. मोरयेच्या जिणयेन येदोळूच व्हड व्हड अजापां घडल्यांत. देवाची महिमा आणखी परगट जावची आसा. देखून देवान त्याच वेळा ते उगडापे जावंक आसा. लाजाराच्या गडितांत आमकां पळोवंक मेळटा देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू 3 दीस पर्यंत रावलो. 4थ्या दिसा गेलो. कित्याक ती कूड कुसून वचूंक जाय म्हणल्या बरी. देखून देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू टेंपलांतच उरला. ताची आवय बापय ताका सोदून आयली. भाव भयणीनो, ह्या नियाळा वेळार आमी इतलें करूंक जाय. तें टेंपल आमी सोदूंक जाय. 2 संगती ताका लागून. खंयच्यो? एक, आमच्या सगळ्या लागीं आशा आसा. मागूंक जाय मागूंक जाय मागूंक जाय म्हूण निरंतर मागूंक जाय. ही आशा नातली जाल्यार तुमी हांगा येते ना.
निरंतर मागूंक जाय म्हणली आशा आमच्या हरी एकल्या कडेन आसा. सकाळी संजेचे आमचे मागणे करता आमी, तेर्स करता, जाता तितले मिसाबच्या बलिदानाक येता. आशा हरी एकल्या लागीं आसा. पूण सांगा म्हाका, कितल्या जाणांची आशा सुफळ जाल्या? कितल्या जाणांची आशा सुफळ जाल्या? दोन वर्गाची मनशां आसात. थोड्यांक सादें भक्तीपण पावता, सादें भक्तीपण पावता. तांकां खंय कितेंय एक कुरीस दिसल्या पुरो, आमी सगळ्यांनी कुर्सा मान दिवंक जाय, खंय एक कितें बागेवन पासा थंय धांवली पुरा, तें सादें भक्तीपण. ताच्या सांगता जायत्यांक आमच्या मदल्यांक मागण्यांत गूण वचूंक जाय म्हणून आशा आसा. देवाचो अनुभव लक्षिल्ल्यान करूंक जाय म्हणली आशा आसा. ना आशा नातल्ली जाल्यार हांवें म्हणलें तुमी हांगा सकाळी येते नात, कितलेशे फावटी हांवें कुमसारेन तुमी सांगचें आयकलां. कितलेशा जाणांनी फादर मागणें करूंक मोण आसा पूण जायना. ताळण्यो येतात, तेंतेसांव येतात, मोण आमची थंय एकाग्रात करूंक जायना. ताळण्यो 100 तुमी ताळण्यो म्हणटा जावं पुरो, पूण आमकां कितें आमी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणटा आमी, ते 100 नमुन्यांचे आसात. वाट कितें? उपाय कितें? मागणें करूंक आशा आसा, मोन आसा, पूण साध्य जाते ना. उपाय कितें? कांय तरी उपाय जायचेच न्ही. एक पयलें सांगता, मागण्यांत गुंडायेक वेचें तितलें सुलभ न्हय. कित्याक मागण्यांत जितले आमी गुंडायेक वेता आमचे सैम बदलाता, आमचे सैम बदलाता. सावकास करून आमी सादी बळी जाता देवाच्याच सैंबाची म्हणल्यार बरी, क्रिस्ताच्या सैंबाची. कित्याक जेजू मनशा रूप घेवन संवसाराक आयिल्लो इरादो तोच, आमकां देवाची भुरगीं परत्यान करच्यात. देखून सा पावल आमकां उगडास करून दिता. आमी तें सैम वगडायिल्लें, पूण देवान आमकां दत्त घेतली, परत्यान आमकां आपणायली. देखून आमच्या हरी एकल्या ती आशा ती आसली सुफळ जाता पर्यंत प्रयत्न करूंकूच आसा. हाका लागून आयच्या दिसा एक सूत्र सांगता, एक उपाय हो. पळया, तुमकां दिसाची 24 वरां आसात. ह्या 24 वरांमध्ये कितलो वेळ मागणें करूंक जाय? जर तर मागणें म्हळ्यार जेजूच्या ल्हान फोल तेरेजान सांगच्या प्रकार काळजाचो उमाळो. आतां पावस पडटा, आमी मस्तो राखून रावल्ली पावसाक, पावस येवच्याक, पूण आतां बरो पावस पडटा ह्या दिसांनी. आनी थोड्या दिसांनी तें उदक जिरल्लें भुमीतावन भायर येता, उमाळो. देखून मागणें म्हळ्यार आमच्या काळजाचो उमाळो म्हणटा जेजूचे ल्हान फोल तेरेस. देखून म्हाका सांगा, दिसाची 24 वरां आसात, तुमकां कितलो वेळ मागूंक जाय? कितलीं वरां तुमकां मागूंक साध्य आसा, साध्य जाता? विचारयेत घे हांवें. बेगीन करा, तुर्त करा. एक जाप सांगा न्ही, कितलो वेळ दिसाच्या 24 वरां मध्ये तुमकां? देवा म्हणजे सकटा या नमुन्यार गंभीरायन पळय ते आसात. आतां सांगल्यार सारकें जाता की सूख जाता की म्हणल्यार दुबाव जावंक पुरो. कितलो वेळ दिसाच्या 24 वरां मध्ये कितलो वेळ मागूंक जाय? बाय तूं सांग म्हाका. कितें 5-6 वरां? आतां जायतीं तुमी म्हणटले दिका करूंक दुसऱ्यांक आम कांय ना म्हूण. 5-6 वरां जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटात कांय ना जाल्यार फादर 15 मिनटां आमचो तेर्स आसा. आनी इल्लेशें तुमी सांगलें देखून इल्लें करची अर्दो घंटो. हांगा आमचे पाद्र्या पाणी आसात, तांकां सकाळीं 2 पारां सांजेर म्हूण तांचे मागणें आनी पुरा सिस्टरांनी आसात. भितरल्यो मात्र्यो तांचे लांबाय एक मागणें आसा. कांय एक दिसाची 3 वरां 4 वरां सगळ्या लागीं आशा आसा. पूण कितलीं वरां मागणें करूंक आमकां साध्य आसा? हांव 15 मिनटां म्हणना, अर्दो घंटो म्हणना, 4 वरां म्हणना. दिसाच्या 24 वरांय आमकां मागणें करूंक साध्य आसा. आनी हाका म्हणटा आमी निरंतर मागणें. निरंतर मागणें म्हणटा आसतना चिंतचे नाका उलयांचे मागणें.
विनवणेचे मागणे देखून 26 वरांय आमी ते दिंबेर तासूंक जाय, बसून तासूंक जाय, देवाक सांगूंक वचूं जाय, म्हजी काकूत कर. तसली एक रीत आसा. उदेंतीचे क्रिस्तांव निरंतर मागणे जेजू मागण्यान करतात. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून सांगते आसतात सगळो दीसभर. जेजू दाविदाच्या पुता बार्तिमेवाची उतरां, कुरड्या बार्तिमेवाची उतरां दिसाचे 26 वरांय म्हळ्यार केदळ तांकां साध्य ती मागणे म्हणून आसा. त्या भायर 26 वरांय आमकां मागणे करूंक जाता. म्हणटच खंयचे मागणे हे? विनवणेचे मागणे मात्र नाही. देवाच्या हाजीरपणांत आमी जियेवचेंच मागणे. देवाच्या हाजीरपणांतच जियेवचे ते मागणे. भयणी कडेन विचारचें, तूं कुटुंबाची मनीस न्ही? भुरगीं आसात? वय. तुजी भुरगीं आसात, ती भुरगीं कामाक लागून पयस गेलीं, शिकपाक लागून पयस गेलीं म्हणटच तुजो आनी तुज्या भुरग्यां मदलो संबंद तुटून गेलो गी? ना. पूण तीच भुरगीं जावं पुरो तुजो घोव, तुजी बायल, तुजो पूत, तुजें धूव घरा आसतना आमकां लागशिल्लो संबंद, कित्याक आमी देखतां, उलयतां, पळयतां. पूण ती आमच्या दिश्टी भायर पयस गेल्यारी तो संबंद सुकाना. आमची भुरगीं आमी मरून गेलीं म्हणना, पयस गेल्लीं म्हणटच ती आमच्या लागींच आसात. देखून मागणे म्हळ्यार जर तर हांवें देवाच्या हाजिरेंत जियेवचें, देवाच्या मोगाचो उमाळो तो 26 वरांय आमच्यान मागूंक जाता. आनी हाका दाखलो मोरी. हांवें एका थोड्या भुरग्यां कडेन विचारें, मोरयेन कितें मागलें जावंक पुरो? आतां एक बरी जुदेव स्त्री जावन जुदेव दिसाचे 3 पुटी मागतात त्या काळारय आजुनी. आनी जुदेव स्त्रियांक थोडी रियायत आसली, तांणी दिसाचे 2 पुटी तरी मागूंक जाय आसले. देखून बरी भक्तीक कितें जुदेव स्त्री जावन मोरी मागताली, खंडीत मागताली. नंतर आमकां एक बरो शिकूनदार अम्ब्रोस, सांत अम्ब्रोस पयल्याच्या काळाचो तो म्हणटा, जर तर जेजू मोरयेच्या काळजांत तो जागो नातल्लो, देवाचे उतर थंय वस्ती करून नातल्ले, जेजूक येवन रावूंक जाते ना. जेजूक येवन रावूंक जाते ना. कित्याक तो येदोळूच जागो तयार आसलो मोरयेच्या काळजांत. देखून मोरयेची आमी परब करता. ती निश्कळंक गर्भ सांभळत आसतना तिच्या थंय देवाचे उतर येवन सारक्या नितीन वस्ती करता. पूण त्या भायर मोरी दिसाच्या 26 वरां एक आवय जावन एक भुरग्याक हांवें सवाल विचारलें, मोरी कितें मागलें जावंक पुरो? आनी भुरगीं म्हणटात, तिणें मागलें, आमचे बापा मागलें जावं पुरो. पूण जेजून शिकयल्लें मागणें तें. मागीर कितें मागलें? तेर्स मागलो. आतां नामान मोरये म्हणटाना तीच मोरी न्ही, तिणें कसो तेर्स मागचो? पयलींची ती भुरगीं तांच्या नेणारपणान म्हणाली. पूण मोरी मागता म्हणटना जर तर देव आमच्या काळजांत, देखून सुरवेर आमी म्हळें तेंपल, त्या तेंपलाक ती फाटी आयली. मोरयेन कशें मागलें जावं पुरो? सांगात तुमी हांगा जमलेल्यो स्त्रियो, तुमी तुमच्या भुरग्याक गुरुवार आसतना त्या पोटाचेर तुमचो हात पोशेवन तुमच्या जल्मूंक नातल्ल्या, आणकी जल्मूंक नातल्ल्या भुरग्या लागीं तुमी उलोवंक नात? उलयल्यात न्ही? बापोय जाल्ले तुमी उलयल्यात न्ही? भुरगें गर्भांत आसतनाच आमी उलयता. तें भुरगें जल्माक आयलें, त्या भुरग्याक भास कळना, हांसता जावं पुरो, ल्हान मुस्कर नातल्यार रडनेंत जाल्यारय त्या भुरग्याक समजता म्हूण आमी उलयता. आनी त्या भुरग्याक समजता. तें भुरगें वाडून येता आसतना आमचें उलोवणें उणें जाता, भुरग्याचें उलोवणें चड जाता. ते देखून ल्हान भुरगीं वाडून येता आसतना वगे रावताय की ना म्हणटा आमी, कितलें उलयताय. पूण तें उलयचें जाल्यार आमीच पयलें उलोवंक शिकयलां त्या भुरग्याक. आनी भुरगें वाडून येता आसतना तांचें उलोवणें थोडें उणें जाता. आयच्या शुभ वार्तेंत आयकलें आमी, जेजूय जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. उपरांत आवय बापायचें उलोवणें सड्ड गरज ना. कित्याक भुरगीं आतां बुद्धी प्रकाशांत वाडल्यांत, तांकां समजूंक जाय ती आवय दुखां घालता जाल्यार कित्याक दुखां घालता म्हूण त्या भुरग्याक आपापीच कळूंक आसूंक जाय. हाका म्हणटा आमी वाडावळ. ही वाडावळ आमच्या मागण्यांत जाता. देखून आमकां निरंतर मागूंक देख
मोरीच मोरी माय. देखून भाव भयणीनो, निहाळ संपयत आसतना आमचो पाप साहेब पयलेंचो सरून गेल्लो पाप साहेब 16वो आपल्या एका परिपत्रांत अशें सांगता. हांव ताची उतरां सांगता, सवकास करून जिरोवंक प्रयत्न करा, तितल्या संपयता. आमी देवाचे आवयतय, वेरबूम दोमिनी म्हणलें परिपत्र, देवाचें उतर. त्याच उतरांनी आमची वाचपां आमी संपोवची केदाळाय. तातूंत तो म्हणटा, आमी देवाच्या आवयतय, देवाच्या उतरा वरवीं पूर्णपणी आकारलेल्या म्हणजे क्रिस्ताचो नियाळ करता. तेन्ना आमकां कळटा की आमकांय ह्याच भावार्थाच्या गुटांत वांटेली जावच्याक पयला. देखून जशें मरयेक त्या गुटांत वांटेली जावच्याक जाल्लें, आमकांय त्याच गुटांत वांटेली जावच्याक पयल्यात, जाचे वरवीं क्रिस्त आमचे थंय वस्ती करूंक येता. जशें आमकां सांत आमरोज उगडास करून दिता, पापा बेनेडिक्ट 16व्यान म्हणचे, हर एक क्रिस्ती भावार्थी आंतरीकपणी देवाच्या उतराक गर्भ घेता आनी जल्म दिता. देखून जेजूक जल्म दिवचो फकत मरयेन मात्र न्ही, हर एकलो भावार्थी आमी देवाचें उतर घेताना देवाच्या उतराक गर्भ घेता आनी जल्म दिता. जरी मासा रक्तांत मरी क्रिस्ताची एकलीच आवय, पूण भावार्थ्यांत आमी सगळीं क्रिस्ताची संतत, क्रिस्त आमची संतत. अपुरबायची उतरां. मासा रक्तांत मोरी जेजूची आवय आनी जेजू तिची संतत, पूण भावार्थांत आमकां सगळ्यांक जेजू आमची संतत. आमी चड करून चिंतचें, जेजू तावन आमी म्हणू, जेजू आमची संतत म्हणटा. अशें मरये थंय कितें घडलें तें देवाचें उतर आयकतना आनी साक्रामेंत संभ्रमतना आमच्या हर एकल्या थंय घडटा. पापा बेनेडिक्ट 16व्याची शिकोवण ही. देखून उगडास दवरा. आज हें परत्यान बी ओंपलां, पावस इल्ले दीस वे. बी ओंपलें किर्ल जाता, वाडटा, फळ दिता. देवाचें उतर जेजू क्रिस्त आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत किर्लून दी, वाडोवन दी, भरपूर मापान 100 वांट्यान फळ दिवून दी.